सन्निधानांत वंदन करून घेवन तशीच गुरुवर्यांगेले चरणकमलाक मिगेले प्रणति तती समर्पण करून घेवन तशीच वीर व्यंकटेश देवाल सन्निधानांत की तशीच लक्ष्मी नरसिंहाल सन्निधानांत वंदन करून घेवन हे वराह पुराणाचे एक व्याख्यान कार्यक्रम तंतू दोन्ही दिवसाक आम्ही सर्व हांगा मेळल आसत. अशी कालच्या दिवसाक हे सर्व आम्ही वराह पुराण अष्टादश पुराणांतू अन्यतम जावन आशिल्लें पुराण तशीच एक अष्टादश पुराणाचे नाव खंयचे खंयचे तशीच सृष्टीचे विशय आनी पुरा आम्ही कालच्या दिवसांनी पुरा पळयले. तशीच स्वयंभुव म्हणूले दोग जन चेडूव प्रियव्रत आनी उत्थानपाद म्हणून तसल ते प्रियव्रताले आनी नारदाले संवादात्मक जावन आशिल्ले तसले अनेक विचारू आम्ही कालच्या दिवसा पळयल्ले आसा. तशीच एक वराह अवतार घेतिल्ले तसले संदर्भाचेर खंयचे रितीर पृथ्वीक उद्धार केलेले तसले म्हणून सांगिल्ले तसले विचारूय आम्ही पळयल्ले आसा. तशीच एक वराह पुराणांतू धरणी आनी वराह देवाले संवाद खंयचे रितीर जाता आसतना एक नारद महर्षीले एक पूर्व वृत्तांत कसन आसा त्या दरेची कालच्या दिवसा भितर आमी एक चिंतन केलेलें आसा. अशें आसतना कृष्णो विष्णु सुरेशो नुदतो मम रिपून आदिदेवो वराहः अशी एक मंगलाचरण करतात. आमगेले खंयचेच एक शास्त्र काण पडलेल्यार पुरो शास्त्र म्हणल्यार अर्थूच म्हणटा ती शासनात् त्राणनात् चैव शास्त्रमित्यभिधीयते म्हणून आम्ही खंयचेय विचारस्य पुरो निमगितान म्हणटा ते शास्त्र म्हणून म्हणटात. एकय रूढीन तेवन आशिल्ले तसले शास्त्रस्य पुरो अथवा आमकां एक अशीच आस्का म्हणून सांगून घेवन दाखयले तसले एक ताका शास्त्र म्हणून म्हणटात. ताका अर्थूच कसने म्हळ्यार शासनात अशी चोलका म्हणून सांगून शासनस ताका कसनेच विंगड ते चलनी जाल्यार कसो तोंदर जाता ते दत्तर कळत तसले जाल्यार अशी चोलका म्हणून सांगून एक सांगता. त्राणनात् चैव ते एक शास्त्रांत सांगिल्ले तसले विचारांत आमी चलल तेन्ना आमकां खंयचे दुखून घेवन त्राण रक्षण करतकी ताकाच शास्त्र म्हूण सांगचे तसले. अशी जी उदाहरणे सांगता जाल्यार खंयचे एक मनुष्य एक चमकून वता आसतना जागृत रे म्हणून म्हणटात हे अशी रूढ हिंदू सांगता तसले. जागृत म्हणून सांगिल्ले तेन्ना तो एक पडी पळयता थंय खंयचेदो पांया लागता तसले खंयचे एक वस्तू आसता की म्हणून पळयता. ते पळयले तेन्ना हांकां सामकी पांया लागचे आशिल्ले तांणी सांगिल्ले देखून हांव तांचे चमकना तशें देखून घेवन हांव तांचो देखून घेवन रक्षण जाल्लो. पडली म्हणून जाल्यार ते पदार्थाची व्यर्थ जावन वचचे एक संभव अथवा पडली म्हणून जाल्यार एक कसं म्हणटा ती पांयाक लागचे ना तसले वस्तू लागील तसले एक पाप असल पूर आमकां मेळटा तसले साध्यत आसता. अशें आसतना केवळ हे एक लौकिक दृश्टांत तुमकां दिलेले तसले म्हणटना आमकां शास्त्र सममार्गार वच्चेगोस्कर योग्य जावन घेवन आमकां अनुग्रह करतले. तें आमकां दिलेलें कोणें म्हणून सांगल्यार वेदव्यास देवान अनुग्रह केलेले. काल दिवसांतू आमी पळयले अष्टादश पुराणानां कर्ता सत्यवती सुतः हे 18 पुराण जाल्यारीची आमकां अनुग्रह केलेले वेदव्यास देवान. तंतु वराह पुराणांतू अत्यंत महत्वपूर्ण जावन आशिल्ले तसले अनेक विचार इत्यादी परा आमी ऐकून घेवन काल दिवसांतू नारद मुनीले एक दृष्टांत करतना नारद म्हूण नांव येयलें कसलें म्हूण जाल्यार काल दिवसा आमी पळयलें. नारं पानीयमित्युक्तं पितॄणां तद्ददौ भवान् तदा प्रवर्तिते नाम नारदेति भविष्यति म्हणटना एक मलगडेंक ताणें योग्य रितीर ते फुडल्या जन्मांतू एक कसनी एक तर्पण म्हळ्यार एक उद्दा दिलेलें मात्रान ताका नारं पानीयमित्युक्तं नार म्हळ्यार उद्दाक दिलेलें तसलें ताका पितॄणां तद्ददौ भवान् मलगडेंक दिल्लेलें ददौ ताचे खातीर ताका नारद म्हणचें. हें कसलें म्हणचें म्हळ्यार आमी आतां एक नारद म्हूण सांगिल्लो तसले एक शब्द अपहास्यगोस्कर उपयोग करतात केन्नाके करूं नज म्हणून कसलें म्हळ्यार नारदान आमकां एक केलेलो तसले उपकार खंयचेय एक विंगड खंयचेय एक व्यक्ती मुखांतर आमी पळोवचें काय जायना लेखचें काय जायना. तसले ते नारद महर्षीन समस्त लोक पर्यटन करचें खंयचेय काणी काण पळयात ते कथाभागांतू आमकां पळोवचें मेळचेची नारद महर्षी
देवालकी वचून घेवन अशेशी भुंयतनी पुरो असल पुरा पापकर्मांनी पुरो दत्तस अशें करून घेवन हें कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकर्मपरायणाः पुराणांतर भितर येता म्हणटना असल पुरा आमकां एक उद्धार करचे गोस्कर कलियुगांतू सुलभ जावन घेवन खंयचे रितीर देवाला आराधन कोरयत खंयचे रितीर एक देवाले अनुग्रह संपादन कोरयत म्हूण सांगून आमकां अनुग्रह केल्लेची नारद महर्शीन तसल ते नारद महर्शीले वृत्तांत आमी पळयल्लो आसा अशें आसतना मुखारी धरणी देवी निमगितस कसने म्हूण सांगले रे प्रियव्रत रायाक एक सर्व विचारणे पर सांगले नारद महर्शीन सर्व तागेले पूर्वजन्माचे वृत्तांत सांगले असल पूर वृत्तांतांनी पर आयकून घेवन मुखारी प्रियव्रत राय खंयचे रितीर ताणें जीवन केल्लें केन्नाय कशें म्हळ्यार आमकां मुखारसून खंयचेय आमी विशय आयकुचे बरोवची आयकल नंतर कसने तंत मुख्य विचार म्हणटना तशें आसतना वराह देव सांगता आसा कसा म्हूण सांगल्यार हें नारद महर्शीले वृत्तांतांनी आयकून घेवन प्रियव्रत रायाक प्रायोपवेश म्हूण सांगून घेवन ते संदर्भाकची सर्व वैराग्य येयलके हांव देवाल विचारान चिंतन करता तशीच मिगेल कसन राज्यस मिगेल चेडूं हांव दिता 7 भाग इत्यादी परा कोण घेवन तपस्स करका म्हूण सांगून घेवन तो रान्ना वतगी तपस्स करचेक चमकराल तेन्ना थंय नारायण मंत्र जप करता वता म्हणटना तसले हरीर हरति पापानी म्हूण म्हणटा ती परमात्माले एक नाम उच्चारण केल्ले मात्रान सर्व पाप दूर जातके कसले म्हणल्यार आमगेले सर्व पाप आसल्यार मात्र मन म्हूण सांगिल्लें तसले अशुद्ध जावन आसता मन अशुद्ध आसवे तदनंतर आमगेले क्रिया समेत अशुद्ध जावचेक वता म्हूण कसले म्हळ्यार शास्त्रकार सांगता ती कसने म्हूण सांगल्यार आमगेले एक प्रवृत्ती खंयचे रितीर म्हणून आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रियेण इंद्रियम अर्थेन म्हूण सांगून घेवन आमगेले आत्मा म्हूण सांगिले मनसा प्रथम जावन घेवन संयोग जावचे काय म्हळ्यार मना वट संयोग जातके आमी खंयचेय विचार आसचे बरो हांव सांगचे विचार आसचे बरो हांव सांगिल्ले तुमी आयकूच विचार आसचे बरो अथवा दिननित्य आमी कसन आमी चलता ती सर्व एक विचार आसचे बरो हें सर्व कशें म्हळ्यार प्रथम जावन घेवन आमगेलो आत्मा म्हूण सांगिले मनाक संयोग जावन घेवन ते मन इंद्रियाक कनेक्ट जाता इंद्रिय कसा करता म्हळ्यार आमकां कसने एक पळोवका म्हूण आसता थंय वचून घेवन पावत दोळ तशीच कसन आयकुका म्हूण आसता थंय ते कान आमकां नीट जाता तशी कसन एक इंद्रियाचें काम आसता ते कळटा म्हणटना कितले एक सरळ जावन घेवन आशिल्ले तसले विचार ते जाल्यारीच आमकां जिवना भितर कितले एक शार्प जावन आशिल्ले तसले आमकां ते आमकां दत्त तसले विशय कळयना जाल्यारीच असले एक संदर्भाचेर तो कसन करता म्हूण सांगल्यार सर्व प्रायोपवेश जावन घेवन रान्ना वचून घेवन एकाग्र चित्त जावन घेवन नारायण मंत्र जप करताची तागेले देह तो त्याग करता म्हूण त्याग केले तशीच ताका परंधाम मेळचेक कारण जाता म्हूण म्हणटना मुखारी कथाभाग मुखार वताची सांगता ती प्राचीन कालांतू एकलो राय आशिल्के अश्वशिरा म्हूण सांगून घेवन तागेलें नांव तसलो तो अश्वशिरा म्हूण सांगिल्लो तो रायू कशें म्हूण सांगल्यार यथा राजा तथा प्रजा म्हूण सांगून घेवन एक उक्ती म्हणटना तसलो तो रायू श्रद्धावान अत्यंत धर्मावेरी श्रद्धा आशिल्लो परम धार्मिक जावन आशिल्लो तसलो रायू तो कसन करता म्हळ्यार एक पडी अश्वमेध याग करता अत्यंत व्हड याग ते तसल ते अश्वमेध याग करून घेवन थंय नारायण देवा घोस्कर सर्व आहुत इत्यादी परा दिवन घेवन ते यागाचे परिसमाप्तींतू सर्व ब्राह्मणांक कोण रत्विक म्हूण सांगून आपयला की तसल सर्व जनांकनी पुरा योग्य रितीरी संभावन की गौरव की हें सर्व दिवन घेवन हें यागाचे अवभ्रत स्नान जाल्ले अवभ्रत स्नान जावन घेवन सर्व ब्राह्मण ताका आशीर्वाद करका म्हूण सांगून घेवन तो मध्येज बसला सर्व सुत्त गेले सर्व रत्विकनी पुरा ब्राह्मण येवन बसलीचके तसल ते सर्व बसिल तेन्ना हांगा कंदत्ता म्हूण सांगल्यार त्या संदर्भाचेर 2 जण व्यक्ती थंय येवन घेवन पावताचके तांगेल्या नांवाची एक व्यक्ती कपिलदेव म्हूण सांगून घेवन तशी तांगेलो टायल तसलो योगीराज जावन आशिल्लो तसले जैगी शव्य म्हूण सांगून घेवन तांगेलें नांव तशी त्या संदर्भाचेर ते 2 जाणां पळोवन घेवन रायाक भारी संतोष म्हणटना तसली एक याग केल्लेची अत्यंत पूर्वजन्म सुकृतान अशें आसतना तसले याग केलेले तेन्ना ताजे परिसमाप्तीचेर अवभ्रत स्नान जाल्ला
ಸ್ನಾನದ ಸಂದರ್ಭಚೇರಿ ಸರ್ವ ಜನ ಒಟ್ಟು ಮೆಳ್ಳಿ ಚಂಗ ಸರ್ವ ಮಕ್ಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಕಾಮಣು ಐಲಿಚಿ ತಂಗಿರ ಒಟ್ಟೂಚಿ ಹನ್ನಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಯೋಗ್ಯದ ಅನುಸಿಲ್ದ ಸಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹನ್ನಿಯವನು ಪವಲಿತ್ನವೆ ಮುಣ್ ಸಂಗುನ್ಗೆವನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದವನ್ಗೆವನು ಹುಟ್ಟನ್ ರಬ್ಬನ್ಗೆವನು ತಂಕ ಆದರಾತಿಥ್ಯ ದೇವನ್ಗೆವನು ಸತ್ಕಾರ ಕೋರ್ಗೆವನು ಕಸನ್ ತಂಕ ದಿವ್ಕ ಸರ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಪರ ಕೋರಂದಿದ್ದಗೈ ಅನಿ ಉತ್ತುಂಗದ ಅನುಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಉತ್ತಮ ಆಸನವೇರಿ ತಂಕ ಬಸವನ್ ಸೊಡ್ತಗೈ ಬೈಸೋನ್ಗೆವನು ತದನಂತರ ತಂಕ ಪೊಳೋನ್ಗೆವನು ರಾಯಿ ನಿಮ್ಗೀತಕೈ ತುಮಕ ಪಳೆತನಾಚಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದತ್ತ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಏಕ ತೊಂಡ ಅಂತ ತೇಜಸ್ಸು ಪಳೆತನಾಚಿ ತುಮ್ಗೆಲೆ ಅಸಿಲ್ದ ಸಲೆ ಕಸನೇಕ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯಸ್ ತ್ಯಾಕಳ್ತ ತಶೀಜಿ तुम्ही योगाचे आचार्य दलरीची दावनस्साची अशें आसतना तुमगेले एक इच्छा मात्रणाची आम्ही कसं नाही आमंत्रण दिलं ना जलरी तुम्ही प्रीतीनं हंगे येऊन पाविल असत नव्हे हंग पाविल तेदना तुमका एक सत्कार करतसर निमगेलं कर्तव्य तशें आसतना तुम्ही ब्राह्मण देवता म्हणून सांगून घेवन म्हळ्यार ब्राह्मण म्हणून सांगल्यार अशीच नाही एक श्लोका भितर म्हणटाती कसं नाही म्हणून सांगल्यार ब्राह्मणो मम देवता म्हणून सांगून घेवन म्हणताना सर्व एक देवते म्हणून सांगून घेवन कसले का म्हळ्यार देवादीनम जगत सर्वम म्हणून सांगून हे सर्व जगत कोणाले परमात्माले एक नियमन मुखांतर असतसले तसल ते देवते मंत्राधीनंतु दैवतम ते सर्व देवतेंकनी पुरा कोणाला अधीन असतानी म्हणून सांगणारी ते सर्व मंत्राच अधीन जावन आसता गयतानी मनना त्रायते इति मंत्र म्हणून सांगून घेवन केवल ते मनन केल्ले मात्रान त्रायते रक्षण करतात खातीर ताका मंत्र म्हणचे तसले मंत्र कोण शिकचे ब्राह्मणान शिकतसले ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम ते मंत्र दलरीची कोणाक दिला ब्राह्मणांक दिला ताचे खातीरीची ब्राह्मणो मम देवता म्हणून सांगून घेवन म्हणटात ताचे खातीरीची ब्राह्मण आमगेले देवते म्हणून सांगून घेवन एक श्लोका भितर म्हणटाना तसल ते ब्राह्मण म्हणून सांगतना आम्ही दरीची भारी एक आमगेले मना भितर एक योग्य दावन आशिल्ले तसले विचार आमी करका आम्ही गौड सारस्वत ब्राह्मण दावन आसतात म्हणटाना गौड सारस्वत ब्राह्मणांकनी परत सांगिलेच कसं नाही म्हणून सांगणारी षटकर्मी ब्राह्मण म्हणून कसन ते षटकर्म म्हणून सांगणारी अध्ययन अध्यापन तशी जी यजन याजन दान प्रतिग्रह म्हणून सांगून घेऊन हे सकर्म सांगला कसं नाही म्हणून सांगणारी अध्ययन कराती म्हणून म्हणला कसन अध्ययन करचे लौकिक अध्ययन करू नजवे कोरेत जलरी लौकिक हुಟ್ಟುವಚಿ आमगेले परम अर्थ दावन आशिल्ले तसले पारमाರ್ಥीक आमकां मोक्ष दिवता तसले कसन अध्ययन म्हणून सांगणारी वेदाध्ययन करचे अधिकार आसा वेद शिकोद्दलरीचे अधिकार आसा आमकां तशी जी अध्ययन अध्यापनदल्ले यजन आनी याजन यज्ञ आमीच करचे अधिकार आसा विंगडल मुखांतर कोरोद्दलरीचे अधिकार आसा तशी जी दान आनी प्रतिग्रह म्हणून दान करचे अधिकार आसा प्रतिग्रह सत्पात्र दान स्वीकार करचे आमकां अधिकार आसा म्हणटना आमी हंत कितल्यांत आमी चलतसाची म्हणून सांगून आमी आत्मावलोकन आमी करका जाता म्हणटना हें पुरा करचेक जायना जाल्यार समेत स्वल्पपणी आमी तांतू भितरी एक आशिल्ले तसले विचार आनी परदरीची आमगेले जिवना भितरी अळवडसून घेवचेक आमकां साध्य दस म्हणटना तसल पुरा ब्राह्मण म्हणून सांगिल्ले तसले देवते दावन आसता तसल ते देवते दावन आशिल्ले तसले तुमकां तुमगेले सन्निधानांतू म्हाका कसनकी एक प्रश्न नेमगुका म्हणून मना भितर आसा तशें आसतना तो अश्वशिरा म्हणून सांगेल रायो ते ब्राह्मणांक लगी दोग जाणां लगी रीची प्रश्न नेमगीत खंय म्हणटना त्या संदर्भाचेरी एक परमात्माल आराधन नारायणाल आराधन खंयचे रितीर करका म्हणून तुमी म्हाका मार्गदर्शन कराती म्हणून त्या वेळार नेमगेले तेन्ना तांणी दोग जाणी म्हणटाच खंय कसं नाही म्हणून सांगणारी हांव आतां तुमी निमगूत तसले प्रश्ना भाशेन फुडेंच मुगेलें उत्तर सांगा हांव सांगता म्हणलें केलें ताचे भितर तूं प्रश्न निमगून दल राया अशें आसतना हांव कसो न्ही म्हणून सांगल्यारी आमी दोग जाण समेत नारायणाची तूं आतां ब्राह्मण देवते म्हणून सांगताच कसो न्ही तर आमी ब्राह्मण देवते न्ही नारायणाचे आमी साक्षात म्हणून सांगून घेवन तांणी म्हणटाच की प्रत्यक्ष जावन आमी उपस्थित जावन आसता ती म्हणून सांगून घेवन म्हणटा ती दरी अश्वशिर राय कसं म्हणटा म्हळ्यार तो परम धार्मीक सांगेले मात्र ऐकू येत आशिल्लें नव्हे ऐकनी तो कसं म्हणटा म्हणून सांगल्यार तुम्ही महानुभाव गोतस तुम्ही योगांत साधन केला गोतस तशी तुम्ही अनेक रितीरी तुम्ही तीक्ष्ण बुद्धियुक्त जावन आशिल्ले तसले विचार गोतस तशी जी तुमगेले एक तपस्सा मुखांतर जावन घेवन सर्व पाप परिहार करून घेतला म्हणून गोतस जलरीची तुम्ही देव देवचे साध्य ना हें आमी मना भितर वरका केन्नाय आम्ही खंयचे रितीर एक साधन करू बरोची आम्ही देव दावचे तत्वे दायना म्हणटना अश्वशिर राय आमकां दाखोवन दितास पळया म्हणटना तांगे लागीं म्हणली की हें
तुम्ही देवदावचे साध्य ना तसे कोण घेऊन तुम्ही देव नाही त्यांनी म्हणतात कसं लेख देवदावचे साध्य ना तू इतली पुरा म्हणकादला री तुका लेख एक दृढ निश्चय असकादला री तू खंची ರೀತಿರ್ तू म्हणत असते कसन आधारार म्हणतस तू म्हणाल तेन्ना तो म्हणत की देव मला माग ಗೊತ್ತस भारी सुंदर रूप देवाले पीतांबर धारी धावन असतं त्यांनी तशीची हातांदू शंख चक्र गदा पद्म असल पूर त्याने देवाने धारण कोण घेतला असल पूर अस म्हणून ಗೊತ್ತस माका चतुर्भुज धावन असतं देव असे असताना तसल ते देव गरुड वाहन धावन असता असल पूर म्हाका विचार सामान्य विचार अशे पुरो म्हाका ಗೊತ್ತस तशें कोण घेवन तुम्ही देवदेवचेक साध्य ना म्हणून सांगून घेवन म्हणाल तेन्ना तांकां भारी संतोष जाता दर अनेक रितीर हाका प्रश्न करुया म्हणून सांगून घेवन कपिल आनी जैगी शव्य कसन करता म्हळ्यार एक कठोर जावन आशिल्लो तसले तपस्सांनी आचरण केलेलं त्यांनी कसन करता म्हळ्यार अश्वशिराला एक वाक्य ऐकून घेवन तू अशें म्हाका आमकां म्हणटा नवे हां आम्ही देव म्हणून सांगून घेवन तू कसन लेखला देव आमीच ते म्हणून दाखोवका म्हणून सांगून घेवन कपिल कसन दत्ता म्हणून सांगली चतुर्भुज दारी धावन आशिल्लो तसले पितांबर दारी धावन आशिल्लो तसले श्रीमन नारायण धावन घेवन तागेले दोळे एद्राक दिसतगे हंगा जैगी शेवी कसन दत्ता म्हळ्यार गरुड रूपार दिसतास अयो हाका मना भितर एक भारी एक संशय येवचे आरंभ जाले अन्यत एक देवाले हांव कसन एक रूप सांगेल की ते रूप मिगेल दोळे एद्र दिसतास देवाला वाहन दिसतास अशें आसतना अन्य सांगेल उत्तर ऐकूच की नाका म्हणून सांगून घेवन त्या संदर्भाचेर म्हणल तेन्ना तांणी म्हणटाच की तू कसन मना भितर रूप चिंतन केला त्याचे रूप तुगेले एद्रास पळय राया म्हणून सांगून घेवन म्हणटासच की अशें आसतना त्या संदर्भाचेर समस्त रायाले एक सन्निधानांत हाहाकार जावचे आरंभ जाल्ले की तशें आसतना अश्वशिर म्हणचेक आरंभ करता की तुम्ही विप्रोत्तम कसं जाल्यारीची अशें आसतना तुम्ही दोग जन जाल्यारीची शांत जावका तशीची परमात्म विष्णू कशी म्हणून सांगल्यारी ह्या रितीर अशें न्ही ताणें विष्णू म्हणून सांगतना हांव सर्व म्हणलिवे दरी विष्णूले नाभी दुखून घेवन एकड उत्पन्न जाला नाभी कमला दुखून घेवन आयिल्लो तसलोची तकाची ब्रह्मदेव म्हणून म्हणटा ती तसले एक परमात्माले रूप आसा तशीची अत्यंत सुंदर धावन आशिल्लो रूप धावन बरो आसता अशें धावन घेवन तांणी कपिल ब्राह्मणा लगी आनी जैगी शव्य लगी म्हणाल तेन्ना तेंची एक कसन एक रूप आसा पुनः येवचे आरंभ जाता कपिल मुनी हांगा परमात्मा रूप धारण कोण घेवन तशी दिश तशी पळोवन घेवन नंतर तागेले नाभी कमला दुखून घेवन जैगी शव्य ब्रह्मदेवा रूपारी दिश्येक आरंभ जाता तशें आसतना त्या संदर्भाचेर थंय तागेले एक दोळे दुखून वची रुद्रदेवार जाल्यारीची प्रादुर्भाव जावचे आरंभ जातकी अशें आसतना एक त्या संदर्भाचेर ताका मना भितर मस्त एक भंय करता संशय येता म्हणटकी तुम्ही योगेश्वर जावन आसा वै सर्व विचार वै माय आसचे पुरो अथवा खंयचे रितीर एक म्हाका दाखोवचे खातीर खेळ दाखोवचे खातीर तुम्ही एक लिला जाल जावन आशिल्लो विचार आसचे पुरो जाल्यारीची त्या संदर्भाचेर सांगताची कसन दत्ता म्हणून सांगल्यारी ताण संशय भोगचेकय लगीच पळयतना अनेक रितीर भ्रमर आमी जेन नोणा म्हणून म्हणटा ती तशीची एक मूस आसचे पुरो ताका सांगिल्लो आसले सर्व क्रिमी कीट इत्यादी पर येवन घेवन तद लगीची रब्बून घेताकी ಒಟ್ಟು ರಪ್ತಾಗೆ ತಗಲೆ ಸುತ್ತಾಗ तशीची लग्गी पळयतना हस्ते की घोड आसता सिंह आसता असल पुरा तेकड पुरा पळयतनाची चित्तल इत्यादी पुरा तागे लग्गेची वैभव जावन घेवन आसता तशें आसतना सर्व ग्राम्य वन्य जीव पुरा तागेले सुत्ता आसून घेवन त्या संदर्भाचेर रायाक आश्चर्य जालें की आनी कसन करचें हांवें हें पुरा विचार पळयतना एक मना भितर आयन कसने म्हूण सांगल्यारी कपिल ब्राह्मणांनी जैगी शव्य कसने म्हूण तागेले मना भितर निश्चय जाल्ले तांणी देव न्हय आसचे पुरो जर तांगेली एक योग जावन आशिल्लो जाल्यार एक यौगिक शक्ती कथन आसता ते सर्व ताकोळचेक कारण जाल्ले म्हूण सांगून घेवन तांगेले लागीं वचून घेवन दोग जाणांकय श्रेशास्तांग प्रणाम करून घेवन त्या संदर्भाचेर तागे लागीं निमून घेतागे हें पुरा म्हाका दिसताच नवें ब्राह्मणोत्तम लागीं निमगिदास हें कसन प्रपंच केदनाय कशें म्हूण सांगल्यार सर्व ब्राह्मण हांव हांगा मिगरितल्यान पुरो यज्ञांनी पुरो कोरनाशिल्लो मनीसू हांगा अवब्रत जालाल मात्र अशें आसतना हें पुरा कसन म्हाका प्रपंच दिसता आसा दिसचें कारण कसने हें म्हूण सांगून घेवन तांगेले सन्निधानांत निमगेलो तेन्ना तांणी सांगता ती कसने म्हूण सांगल्यार तूं नारायणाक खंयचे रितीर आराधन करका देवाले अनुग्रह खंयचे रितीर संपादन करका म्हूण सांगून पुरा प्रश्न निमगिल्ले तेंच हांव तुमकां दाखोवन दिलें कसने म्हळ्यार त्रिगुणात्मक सृश्टी तें म्हूण एक सात्विक अनेक राजस अनेक तामस जावन आशिल्लो जाल्यार तिन्नी विधाचे सृश्टी कसने म्हूण सांगून घेवन तुमकां हांव दाखोवन दिल्ले म्हूण सांगून घेवन तांणी सांगता ती
ನಾರಾಯಣ ಯಕೃದಲರ ಸಮೇತ ತಗಲೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಕೆದ್ನಾಯಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಷ್ಟಿ ಮನು ಸಂಗರಿ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇಚ್ಛೆಗೆಲ್ಲರ ಮಾತ್ರನಾಚಿ ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿದವಚ್ಚಿ ಆರಂಭದತ್ತಿಗೆ ರಸಲ್ತೆ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅವನಿಗೆವನು ವಿಂಗಡ ರೂಪದೋ ಧಾರಣಕೋನ್ಗೆವನು ಕಂಚೇರಿ ತೀರ್ಥೋ ತಗಲಗಿ ಅನಂತ ತೇಜ ಪುಂಜ ಅಮ್ಮಿ ಅಶಿ ಪೊಳಕ ಮುಂದರ ಅಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಶಿ ದೋಳ್ ನುಪ್ಪುರತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೊಳಕದಲ್ಲರಿ ಕಂಚೇರಿ ತೀರಮ್ಮಿ ದೇವ ಪೊಳಕ ಮುಂಡ ಸಂಗ್ಲರ ಸಾಧ್ಯಸ್ವೇನಾ अशी पूर असल्यार समेत तो कसन करता म्हणल्यार तगेल ते सर्व अनंत तेजस्स पुरा कसन आस ते पूरा क्षीण कोन घेवन एक मानव दावन घेवन रूप घेतले गोतना तुका कसले का म्हणल्यार एक प्रसंग बोलवेत मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम म्हणून देवान राम कृष्ण म्हणून सांगून घेवन पुरा भुंयंतू मनुष्य दावन घेवन अवतार घेतले कसले का म्हणून सांगल्यार मध्वाचार्य सांगतादी मर्त्यावतार मर्त्य म्हणून सांगल्यार मर्त्यस्तु भुवने जने म्हणून म्हणारी मर्त्य म्हणून सांगणारी भुई हे एक भुईंत परमात्मा अवतार घेतील कसले का म्हणून सांगणारी दुष्टाक नाश करचे शिष्टाक रक्षण करचे पुरावय जलरी एक मनुष्य जो मनुष्य अस तो मनुष्य खंची रीतीरी एक ताणे जीवन कोरका सार्थक्य जीवन खंची रीतीर कोरका देवाला अनुग्रह कशी संपादन कोरका कशी कष्ट स्वीकार कोरका कशी इष्ट येईल त्यातनं देवा विसरूनच असो अनेक विचार आणि पुरा देवान आमकां एक रामावतार कृष्णावतार वेळार पुरा दाखोवन दिलेलो आसा तशी आसतना तशी परमात्म अनेक रितीर तो एक भुंयंत जाल्या रिची भूभारण कोशगोस्कर जाल्या रिची तो एक अनेक रूपांनी पुरा घेता तगले आशिल तसले एक अव्यक्त रूप इत्यादी पुरा आसा तक्कद रिची एक आराधन करचे एक दायना अव्यक्त रूपांनी पुरा आमकां आराधन करचे दायना कसले का म्हळ्यार तो सर्वव्यापक सर्वतंत्र स्वतंत्र म्हणून म्हणटा आमी देवाक तो परमात्मा सर्व कडेन व्यापक दावन आसा प्रल्हाद निमगेल तेदनाची ते देवान दाखोवन दिला केवल प्रल्हादाले एक कसन एक मनांत आशिल्ले तसले दृढ भक्ती आसता दृढ निश्चय आसता ते दाखोवचेगोस्कर केवल ताण स्तंभांत आसता म्हणला म्हूण सांगून एक दृढ बुद्धीन सांगिल्ले गोस्कराची ते देवान स्तंभ दुखून येवन दाखोवन दिनवे म्हणटना असल पुरा दृढ दावन आशिल्लो तसले एक विचार आनी पुरा देव आमकां अनुग्रह करता असलेची एक राया लेगीत आनी म्हणटा ती केदनाय कशें म्हूण सांगल्यार हें पुरा एक देवाले अनुग्रहानाची हें तुगेले एद्राक दृश्य पुरा दिसिलें तूं कसनय भिवका म्हूण ना तुगेले एक विश्वास मुखांतर परमात्मा मेर दवल तसले एक भक्ती आसा ते अचल जावका दृढ जावका ताचे खातीर तुका हें पुरा दाखोवन दिलेलें म्हूण सांगून घेवन त्या संदर्भाचेर म्हणटाच की तशीच तूं विंगड खंयी म्हणटना तुगेले एक मंत्री आसता ती सेवक आसता जी सर्व तुगेले प्रजा जन पुरा आसता जी सर्व तुगेले एक राज्य आसा सर्व कडेन खंय पडलें म्हणून जाल्यार समेत तुका देवालयाचें रूप तूं चिंतन करका म्हूण कसलें काय म्हूण सांगल्यार आमी सर्व कडेन देवाक चिंतन करका म्हूण भारी कश्ट आसता तें बदच सुलभ ना जाल्यारीची आमी एक ब्राह्मणांक नमस्कार करचे पुरोच ते नमस्कार करचे कोणाक म्हूण सांगल्यार ब्राह्मणाल भितर आशिल्ल्या देवाक कसलें काय म्हळ्यार दक्षाध्वर प्रसंग भितर तेन्ना म्हणटात इतले पुरा आसतना रुद्रदेवान तेगेल्या मामाक दक्ष प्रजापतीक एक ताण त्या संदर्भाचेर गौरव दिनी नवे पुरा म्हणटना त्या संदर्भाचेर म्हणटा ती गुहातिशये न तो देहमानिने म्हणून सांगून परमात्मा एक रूप काही आसता म्हणून सांगल्यार गुहातिशये आमगेले हृदय कमला भितर आसता तक्क गौरव दिवका सोडल्यार देहमान्यने तक्क गौरव दिवत नयम्मी ते म्हणून सांगून म्हणटना असल पुरा विचार आनी पुरा मना भितर दवन घेवन तुका सर्व राज्या भितर जाल्यारीची तूं परमात्माक पळय थंय परमात्माची विराजमान जावन आसा म्हूण सांगून घेवन पळयल्लो आसा तशी तूं कसन पुरा पशु पक्षी सरीसृप इत्यादी पुरा कसन पळयल्लो आसा ते सर्व जाल्यार समेत देवालयाचें रूप दावन म्हणटना ते एक रूप खंयचे खातीर तुका दाखयलें म्हूण सांगल्यार देवा वयर तूं दृढ भक्ती दवन घे म्हूण घेवन म्हणलेलो आसा तशें आसतना ताका समान जावन आशिल्लें जाल्यार कोणेच ना तशें करून घेवन तूं मना भितर चिंतन करी म्हूण सांगून घेवन तेंची एक श्लोकान सांगता ती कसं म्हूण सांगल्यार आमी आमगेले जिवनांत देव आमकां केन्नाकय फाटबल आसता म्हूण म्हणटात ते कशें आसता म्हूण सांगल्यार न देवा दंडमादाय रक्षंती पशुपालवत म्हूण सांगून एक पशु समूह आसता एक अनेक पशु बरवत्ता आसतना ताका पालन करतले एकलो आसता तशेंच आमी पुरा जाण आसताची पालन करतले कोण परमात्मोची तो कसन करता म्हळ्यार सर्व पशुचे हिंडनी पुरा चुकोवन वच्चे नज्जे एक हात दुखून घेवन एक गुंप आसता गुंप दुखून घेवन सोण वच्चे नज्जे म्हणून हातान ते एक दंड धोवन घेवता ते दंड धोवन घेवचे मात्र चुकोवन गेल्यार मारता वय जाल्यार तशी आमकां ते देव आमगेले मागशी आसून घेवन आमी चूक केला का दंड दिवन घेवन पुरा आमकां पळोवन घेतवे न देवा दंडमादाय रक्षंती पशुपालवत ना यम हि रक्षितुमिच्छन्ति
देव कशी म्हणून सांगणार कोणाक रक्षण करूका म्हणून सांगून घेवन मना भितर आसा की देवाक इच्छा आसा की तो कसन करता म्हळ्यार बुद्ध्या संयोजयंतितम देव तांकां चांग बुद्धी दितके म्हणटना तसल ते चांग बुद्धी पुरा दिवची कोण परमात्मनच म्हणटना असल पूर आमकां चांग विचार ऐकूका म्हणून सांगून घेवन एक आमकां चांग बुद्धी दिवका कोणे देवानाची तशें करून घेवन असल पुरा एक तुमी चिंतन कराती म्हणून सांगून घेवन सांगताची असल पुरा एक कसन एक ज्ञान आसता पूरा ते सत्यदावन आसता तुका वर्णन केलेलं आसता म्हणून सांगून रायाक तांणी दोग जाण सांगता ती केदनाय तूं नारायण देवाची स्मरण करी ब्राह्मणांक सेव करी पितृदेवतेंक तृप्ती करी तर्पण इत्यादी परदी म्हणून सांगून घेवन असल पुरा केलेलं तेन्ना तो परमात्मा केदनाकय तुका अनुग्रह करता म्हणून सांगून घेवन देवाले एक विशेष दावन घेवन त्या एक विचार आनी पुरा ताका सांगताची मुखार सांगताची कसं नाही म्हणून सांगल्यार एक धरणी देव सांगता कसं नाही म्हळ्यार नारायण देवाले एक मूर्ती विशयांत शांती सांगता कसं नाही म्हणून सांगल्यार पृथ्वी अप तेजस्व वायू आकाश म्हणून आमी कसं म्हणटा ती पंचभूत ते खंयची खंयची मूर्ती म्हणून सांगून घेवन अशी एक संक्षेप जावन सांगता ती नारायण देवाले एक आदि मूर्ती म्हणे सांगल्यार एक पृथ्वी म्हणून सांगिल्लो आसा दोनीची मूर्ती जल कय तिन्नीची मूर्तीची तेजस्सू तशीच चारय मूर्ती वायू पंचाची मूर्ती आकाश म्हणटना असल पंचभूताचे विचार सांगिल्ले तेन्ना आमी लेक्का कसं नाही म्हणून सांगल्यार आमगेले शरीर खंयचे पांचभौतिक शरीर म्हणून सांगून आमगेले शरीर म्हणून सांगून संकात जाल्यार समेत पंचभूतಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು पांचभूत खंयचे म्हणून सांगल्यार पृथ्वी अप तेजस्व वायू आकाश म्हणून खंयची रीती इरते म्हणून सांगल्यार पृथ्वी शास्त्रकार म्हणटा ती गंधवती आमगेले शरीराक गंध म्हळ्यार पोरंबोळ की घाणी त्या दोन्ही दरीचे आमगेले शरीराक आसा तशें करून पृथ्वी तांचे भितर आसा म्हणून कळटा अप उदकाच्या अंशद रीचे आमगेले शरीरा भितर आसा देवाली एक सृष्टी खंयची रीती आसा म्हळ्यार खंयचे खंयचे अवयवांतू कितले उद्दाक आनी जावका आमगेले मत्तेन तसिल तसले एक मेदुळू म्हणून म्हणटा ती ತಂದುಕೊಂಡು घेवन आरंभ करून घेवन आमगेर सगळे शरीरांतू कितले उदका जमशे जावका देवान आमकां अनुग्रह केला त्या खंयचेची उणी जायना तशी चड जायना तशी जाल्यार रीची देव आमकां रक्षण करता पृथ्वी अप तेजस जाल्यार रीची आमगेले शरीरा भितर आसा तेजस म्हणून सांगल्यार आमी कसन कसन एक खाण इत्यादी बरो करता ती जेवण करता ती ते सर्व भस्म जावका जाल्यार आमगेले शरीरा भितर आशिल्ले जठराग्नी म्हणून म्हणटात तसले ते अग्निविशेष मुखांतर जावन घेवन सर्व ते भस्म करून घेवन मुखार तसले वायू त्या वायू मुखांतर जावन घेवन प्राण अपान व्यान उदान समान मुखांतर जावन घेवन आमगेले शरीरांतू ऊर्ध्व जावका जाल्यार तसले एक वायू मुखांतर अधो वचका जाल्यार अधो एक अनेक वायू मुखांतर सर्वत्र व्याप्त जावका जाल्यार अनेक वायू तशीच आमगेले शरीरांतू प्रधान जावन जाल्यार ताका सांगिल्ले तसले प्राणवायू तसले पुरा मुखांतर आमगेले शरीरा भितर निवास करून आकाश म्हळ्यार अवकाश म्हणून म्हणटात आमगेले शरीरांतू कितलेची एक म्हणतना सांगतनाची कळता 72,000 नाडी इत्यादी परा देवान आमकां दाखोवन दिला सृष्टी करून दिला म्हणून सांगून तसले ते 72,000 नाडींतू 36,000 पुरुष नाडी 36,000 स्त्री नाडी त्या एक आमगे शरीरा भितर इतले नाडी आसा म्हणून कळका जाल्यार समेत कितले आश्चर्य जाता आमकां म्हणटना तसलदारीची एक रूप केल्यार समेत तंतू खंयचे रितीरी चप्पून कसं करनी एक लिलाचार जावन घेवन देवान आमगेले भितर तितले एक ताका गॅप अवकाश दवन घेवन दिलेलो आसा अशी पृथ्वी अप तेजस्व वायू आकाश मुखांतर पंचभूत दुखून घेवन आशिल्ले तसलेची आमगेले पांचभौतिक शरीर म्हणून सांगून घेवन म्हणटा ती असल ते पांचभौतिक शरीरांतू आमकां तत्रापि जन्मशतकोटिषु लभते भुवि मानुषत्वं कितलीकीची आमी जन्म जाले नंतर आमकां मेळटा तसले हे मनुष्य जन्म तत्रापि जन्मशतकोटिषु लभते खलु भो द्विजत्वं कितलीकीची एक जन्म घेतल्या नंतर मानव जन्म मेळ्ळ्यार समेत तांचे भितर आमकां द्विज म्हळ्यार आमकां ब्राह्मण जावन घेवन जन्म मेळ्ळ्यार तशी म्हणटना तसल ते एक यस्तन्न पालयति लालयतींद्रियाणी तसल ते पुरा मनुष्य जन्म मेळ्ळ्यार समेत आमकां मुक्ती मेळचे साध्यस्वे ना आमी मुक्ती मेळका म्हूण जाल्यार मोक्ष मार्ग वचका म्हूण जाल्यार प्रवृत्त जावका तसल ते पुरा प्रवृत्त जावका जाल्यार इंद्रिय निग्रह इत्यादी पुरा सांगिल्लें आसा केवल आमी इंद्रियाचे सुख उपभोगाक आशे करून घेवन आमगेले जीवन आमी व्यर्थ केल्लें म्हणून जाल्यार ताका एक उदाहरण सांगता ती हस्ताक्षरम गरती हस्तगत प्रमादात म्हणून यस्यामृतम क्षरती हस्तगत प्रमादात म्हणून एकल्याला हातान तूं अमृत दिला की आमकां दरेची मनुष्य जन्म म्हणून सांगिल्लें तसले एक अमृत आमगेले हाता दिला की हाता दिले तसले अमृत म्हणून सांगिल्लें जाल्यार स्वीकार करचे कशी म्हळ्यार ते जीवन आमी सार्थक्य करका म्हणून आशिल्लें तेन्ना
ಚುಕ್ಕೊನ್ಗೆ ಅಂತೆ ಅಮೃತ ಏಕಲೆ ಜಲದ ಸಲೆ ಹತ್ತದಕ್ಕೊಂದು ತೊಗ್ಗು ಪಳ್ಳರಿ ಅಮೃತ ವ್ಯರ್ಥದಲ್ಲ ನವೆ ಏಕಪಡಿ ಅಮೃತ ಪಳ್ಳಿ ಮುಂಡಾರಿ ಅಪಾಸ್ತೆ ಅಮೃತ ಮೇಳ್ತವೆ ನಾ ಮಣ್ತನ ಅಮ್ಮಿತೆ ಅಮೃತ ರಕ್ಷಣ ಕೊರಕ ಏ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮನು ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲೆ ಅಮ್ಮಿ ಕೆದ್ನಾಯಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರ ಕೋನ್ಗೆವನು ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರವಣ ಕೋನ್ಗೆವನು ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೋನ್ಗೆವನು ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನ ಕೋನ್ಗೆವನು ಅಮ್ಗೆಲ್ ಜೀವನಮ್ಮಿ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಕೊರಕ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಕೆಲಲ್ತೆದ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಗೆಲ್ತೆ ಅಮೃತ ಅಮ್ಕ ಅನುಭವ ಕೊರ್ಚೆ ಮೇಳ್ತ ಪ್ಯೂಚೆ ಮೇಳ್ತ त्यांची आम्ही केवळ आमगेले इंद्रियाचे निग्रह करनाशी सर्व आम्ही स्वेच्छाचार दावन नसून घेऊन कसन की कोरच्या नज्जसेले कोरून घेऊन कोरकदल तसले कर्णाचे असून घेऊन तसल पुरा केलरी आमगेले एक जीवन म्हणून सांगितलं तसले व्यर्थ दत्ता म्हणून सांगून घेऊन पुराणांतर भितर रीची एक श्लोका भितरी परमात्मा आमकां एಚ್ಚರಿಕೆ दिता अशी दावन घेऊन हंतू मुखारी पांच मूर्ती चिंतन करून घेऊन मुखारी हज्जी भाषी मुखावेल मूर्ती कंची म्हणारी क्षेत्रज्ञ बुद्धी आणि अहंकार म्हणून सांगितलं तसले एक 8 मूर्ती त्या वेळारी एक सांगून घेऊन मुखार सांगतदी कपिला मुनी निमगितस काही अश्वशिरा रायाक तुगेले मना भितरी आणि कसं संदेह आयले इतले पूरा विचार केल्यानंतर वापास कसन संदेह येईल म्हणून तू निमगू बेत म्हणून सांगून घेऊन निमगिरल तेन्ना अश्वशिरा रायू कसन म्हणता म्हणारी एक संदेह आयल मा कितले बुरा असताना कसन ते संदेह म्हणून सांगलरी खंची मनुष्य मोक्षावच्चे एक कारण दत्ता म्हणून ज्ञानवंत पुरुष मोक्षावत्तगी अथवा कर्मशाली पुरुष मोक्षावत्ता हे दोन्ही संदेह म्हणून सांगून घेऊन अशा ते संदेह कसने असं म्हणून परिहार कुरका तुम्ही म्हणून सांगून निमगिरल तेन्ना त्या संदर्भाचेरी कपिला मुनी एक पुಳ್ಳಿ कालान दलल तसले एक दृष्टांत कथाभाग रूपार सांगतात आम्ही खंचे पुराण काण पडेल म्हणून पूरा कथाभाग छंत असतले हंतु कथाभाग ಅಂತ कशी म्हणून सांगलरी एक पटी दल्लल काणी कसने म्हणून सांगलरी ब्रह्माले पुत्र रैभ्य म्हणून एक लसिलके तशीची रायु दावन असिल तसलो वसु तन्नी ಒಟ್ಟು दावन घेऊन बृहस्पती लग्गी निमगिललके अशे असताना रायाक संदेह येता हे रैभ्य मला कोण वसु मला कोण बृहस्पतीला कसं निमगिलतानी म्हणून सांगून म्हणाल तेन्ना चाक्षुष मनवंतरांतू एकलो वसु म्हणून सांगून एकलो राय असिलके तो विद्वांस दावन आशिल्लो महादानी दावन आशिल्लो ब्रह्मदेवालय वंश म्हळ्यार ब्राह्मण दावन आशिल्ले तशें आसतना एक पटी कसन करता म्हळ्यार ब्रह्माले दर्शन कोरका म्हणून सांगून घेवन ब्रह्मलोका वचून घेवन पावतगे थंय वता आसतना कसन जाता म्हणून सांगल्यार एकलो विद्याधर ताका नांव चित्ररथ म्हणून सांगून घेवन तो विद्याधर मेळतच के पाट्यार मेळ्ळें तेन्ना हा नमस्कार म्हणून पळय उलोवन घेतलें तांणी उलयलें तेन्ना कसन जाता म्हणून सांगल्यार ब्रह्मदेव केन्ना खंयच्या समाजाचेर मेळचे पुरो तूं भितर करून भायर येतास नवे अशें आसतना ब्रह्मलोकांत तूं देव केन्ना मेळचे पुरो म्हणून तुमी म्हाका सांगका म्हणून सांगून घेवन निमगून घेतगे तशें आसतना तो म्हणटगे आतां तुमी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ रक्क दत्ता ब्रह्मदेवाला आसताना तूं सर्व देवतेनी पुरा मेळ्ळेची देवते पुरा मेळून घेवन थंय एक सभी दत्तस तसले ते सभेन तूं देवतेंगेर सभी दत्तना आमी मध्य प्रवेश करचे नज्ज म्हणून सांगून म्हणाल तेन्ना त्या संदर्भाचेरी कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार तो थंयची राबतगे तो वसु म्हणून सांगेल रायू थंयची द्वारांत राबून घेवन सर्व ते सब देवतानेक राखून राबतगे रबेल तेन्ना कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार थंय तपस्वी दावन आशिल्लो तसलो एकलो रैभ्य म्हणून सांगिल्लो तसलो थंय येवन घेवन पावता तशें आसतना रायाक आश्चर्य दत्ता हक्क पळयतना भारी एक संतोष दत्ता रोमांचन दत्ता तशें आसतना तुमी खंय वता सजे म्हणून सांगून रैभ्य मुनी लग्गी निमगेले तेन्ना हांव अशीची देवगुरू बृहस्पती लग्गी उलोवचे बत्तास बृहस्पती गेले तांगेले आशिर्वाद घेवचे म्हाका 1-2 प्रश्न निमगूचे आशिल्ले तांगे लागीं ते निमगूचे खातीर हांव बत्तास म्हणून म्हणटा म्हणाल तेन्ना थंय ಸ್ವಲ್ಪ ते उल्लेख जावचे म्हणटनाची सभा कार्यक्रम दलके ते देवतेंगेले पुरा सभी दावन घेवन सर्व देवतेनी पुरा ತಂಗೆल कामाक ತಂಗೆल लोका पुरा वच्चेक आरंभ केले ತಂಗೆल स्थाना चमकली तांणी तशें आसतना ते त्या वेळार बृहस्पती आचार्य येवन पावलेच देवगुरू म्हणून म्हणटा आमी देवतेंक गुरुस्थानार आशिल्ले आसले तांणी तशें आसतना वसुरायो स्वागत करता तशें आसतना रैभ्य बृहस्पती आनी वसुराज ಒಟ್ಟು दावन घेवन बृहस्पती भवनाक वचून घेवन पावतात थंय कसन करता म्हणून सांगल्यार देवगुरू दावन आशिल्ले एक बृहस्पतीक रैभ्य लागींच वचून घेवन पावता आनी निमगिता तुमगेले कसन काम कोरका हांवें तशीची कर्मशील ज्ञानशील संपन्न दावशील व्यक्तीन तूं कोण मोक्षाक वता म्हणून सांगून घेवन बृहस्पती लग्गी रैभ्य मुनी निमगितके त्या संदर्भाचेर बृहस्पती सांगतके केदनाय कशें म्हणून सांगल्यार आमगेले शुभ अशें पुरो
अशुभ अशे पुरो सर्व परमात्मा कची आम्ही एक अर्पण करचे म्हणून एक स्तोत्र भितर सांगतली कर्मणा मनसा वाचा केवलैरिंद्रियैरपि म्हणून आम्ही खंयचेशे पुरो आमगेले कसन कसने सत्कर्म अशे पुरो दलतीतले सत्कर्म करचे प्रयत्न करका अथवा मनसा अथवा आमगेले मन अंतू करून घेऊन कसन आम्ही चांग काम केला की अथवा केवलैरिंद्रियैरपि आम्ही कसन कसनी एक पूरा एक इंद्रिया मुखांतर जाऊन घेऊन चेष्टा इत्यादी पुरा केला की त्या सर्व केशवाराधने सास्या जन्म जन्मांतरेष्वपि ते सर्व कसे म्हणून सांगली केशवाराधने देवाला आराधनेಗೋಸ್ಕರच केलता म्हणून जाऊ का तेन्ना आम्ही खंयचेच वाईट करू जायना की आम्ही वाईट केल्ले म्हणून जाल्यार देवा अर्पण करू जातवे जायना आम्ही खंयचेच एक चांग वस्तू मात्र देवाक अर्पण करता जाल्यार एक आमकां सामर्थ्य अशें ते देव कसं म्हणून सांगल्यार शुभम पिबंत्यसो नित्यम नाशुभम स हरि पिबेत म्हणून केन्नाय परमात्मा कशें म्हळ्यार आमी दिल्लंतू कसन चांग असतं तो स्वीकार करता की अशुभ जावन असेल तसले स्वीकार करतो तो देव ना अशें आसतना तसल पुरा एक शुभ अशें पुरो अशुभ अशें पुरो सर्व परमात्मनाची आमगेले भितर आसून करेल्ले म्हूण सांगून घेवन एक आमी लेखील तेन्ना आमकां केन्नाय कशें म्हणून सांगल्यार कर्मफलाक आमी लिप्त जावन आसतनाच तशें आसतना तांणी एक उपासताचे भितर एक ब्राह्मणाल आनी व्याधाले व्याध म्हणारी बेडा म्हणारी बेटेगार तेगेले एक संवाद रुपार आशिल्ले तसले कथाभाग सांगता ती कसने म्हणून सांगणारी अत्रि वंशांत उत्पन्न जालें तसले संयमन म्हणून सांगिले वेदाध्ययन करता आशिल्लो तसले एकलो ब्राह्मण एकलो आशिल्लो की ब्राह्मण कशें आसका म्हणून सांगणारी त्रिकाल संध्या वंदन आमकां सांगिल्लें तसलें कसं नाही म्हळ्यार आमगेले स्वामेंदरीचे आमकां अनुग्रह केन्नाय करची म्हळ्यार संध्या वंदन कराची म्हणून म्हणटना संध्या वंदन म्हणून सांगल्यार अत्यंत एक देवाले सन्निधानांत आमी केन्नाय एक गोश्ट आसली एक संदर्भ पळया प्रातः कालाचेरी तशीच मध्यान्न कालाचेरी सायंकालाचेरी उठून जावन घेवन आमी एक संध्या वंदन करचें आमकां की आमगेले बापसून उजवे कारणांत दिल तसले एक उपदेश आसा गायत्री मंत्र आसा त्या केन्नाय आमी एक जप करचें आमकां कळल तेन्ना पुरुषोदस्वे ते एक गायत्री जपाचे अर्थ कसो न्ही म्हूण सांगून त्या विचारान चिंतन करचें अथवा ते चिंतन करून घेवन गायत्री जप करतना खंयचे रितीन आमी देवाच्या सन्निधानांत प्रार्थना दवरयत म्हूण सांगून मना भितर चिंतन करचें असल पुरा आमी करका जालें तसलें तशें आसतना तसल तो एकलो अत्रि वंशाचो संयमन म्हणून सांगिल्लो ब्राह्मण एक त्रिकाल संध्या वंदन इत्यादी पुरा करता आशिल्ले एक पडी कसन दत्ता म्हळ्यार धर्मारण्य म्हणून एक क्षेत्र थंय गंगातटांतू स्नान करचें थंय तो वचून पावतगे स्नान करता आसतना दूर दुखून एकलो व्याध दिसता आसा व्याध म्हणून सांगल्यार बेटेगार एकलो एक खंयची एक प्राण एक मारका म्हणून सांगून घेवन राखून राबला ते थंय ते निष्ठुरक म्हणून सांगिल्लें असेल ते हाका पळोवन घेवन हो ब्राह्मण संध्या वंदन करचें राबोवन घेवन तागेले म्हणटकी तूं हें कसनेची उचित जावन आशिल्लें कर्म न्ही तूं करचें अनुचित जावन आशिल्लें करतास तूं ते सर्व निंद्य जावन आशिल्लें तसले विचारू असल पुरा कोरनाक तूं असल केल्लें म्हणून जाल्यार मस्त पाप कर्म मेळटा तुका पापाचें फल मेळटा तुका तशें करून असल पुरा कोरनाका म्हूण तागेल्याक म्हणटा तशें आसतना त्या संदर्भाचेरी तो म्हणटकी तो एकलो बेटेगारो जाल्यार म्हणटास की हांव कसन करतास हांव करची न्हय देव मिगेल भितर बसून घेवन करीतास म्हणून आमी केन्नाय म्हणटा ती परमात्मानाची आमगेले भितर बसून घेवन परमात्माಗೋಸ್ಕರची आमी पूज करचें करोच कोण म्हळ्यार परमात्मान देवानाची श्री विष्णु प्रेरणया श्री विष्णु प्रीत्यर्थम म्हणटा जालें अशें आसतना तसली एक वाक्य तसल ते एक व्याधले तोंड दुखून घेवन आयले तेन्ना ताका कसन दत्ता म्हणून सांगल्यार आश्चर्य जाता तशीच एक देवानाची आमगेर मुखांतर कसन उत्तर हाडोसूचें हें पुरा म्हूण सांगून घेवन पुरा म्हणटा तो अंत पुरा देवालेची माय हें असलो पुरो तो विचार पुरो उलयता आसा केन्नाय ते व्याध म्हूण सांगल्यार तागेले तोंड दुखून घेवन खंयचेच एक चांग उत्तर येवचें का साध्य ना तसल ते व्याधा दुखून घेवन असल पर उत्तर येतना भारी आश्चर्य जावन घेवन निमगिता आसा अशें आसतना तो म्हणटा की मुमुक्षू म्हणारी मोक्ष कोण इच्छे पावता केन्नाय आमी मोक्ष जावका म्हूण सांगून घेवन ते सर्व कार्य इत्यादी पुरो करचें सत्कर्म करता जाल्यार अशें आसतना मोक्ष जावका म्हूण सांगून इच्छा तसले व्यक्तीक मुख्य जावन आशिल्लो तसले एक गूण आश्य नज्ज कसं नाही म्हणारी अहम भाव हांव करतास मिगेल निमित्त पुरो जावचें हांव करना जाल्यार जायना हांवच चड शिकिल्लो असल पुरा केन्ना आश्य नाक असल पुरा अहम भाव आश्य नज्ज असल पुरा आसली म्हणून जाल्यार अंत ताका मोक्ष मेळचें साध्य ना तशें आसतना त्या वेळार संयमन आश्चर्य जावन घेवन तागेले निमगितास असल पुरा तूं उत्तर सांगतास तूं कोण म्हूण सांग म्हाका म्हूण सांगून म्हळां तेन्ना तो म्हणटा की
हाम तुक्क कसने विंगड विचारणी पर संगना कसने म्हणून सांगणारी ताका कची एक लोहाचे बले केळलिके येताणे तसल ते कोर्न घेवन तंतू ते ताजे मुळांतू रक्क उडद बरलिके रक्क उडदवन घेवन ते रक्कडाक उज्जू दिले उज्जू दिवन घेवन कसन करता म्हणून सांगल्यारी हो लग्गी असेल तसल तो ब्राह्मण संयमन ब्राह्मण कन करता म्हणारी ताका सहकार दिता तो कसन की म्हाका सांगच्या भायर सरला हांव सहकार दिवं कदक्का म्हणून सांगून घेवन ताका पुराक व्यवस्था करताची उज्जू लावका म्हणून सांगिल्ले तेन्ना ते रक्कडाक उज्जू लागला त्या उज्जू समजला कदारी आता बरं नन्नणे पर भाषೆ ಬಾರಿ ಓಣೆ ಪುಂಕು ಕದತ್ತ ತಷ್ಟ ಪುಂಕಿದ ಪುಂಕಿರಲ್ ತೆದ್ನ ते सर्व रक्कडाकनी पुरा लग्गोन घेवन ताजे वैरसिल दसले लोहाच्या समेत पुन्हा दावन घेवन तपचेक आरंभದಲ್ಲಿ तेन कंदत्ता म्हणून सांगल्यारी ते रक्कडादकून घेवन उज्जो चढ 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 दत्तस दलत शीची ते लोहाचे मध्यांत असेल तसल कसन एक गॅपस गॅपादकून एक एकची पुरा भायर पडतस उज्जू भायर पडतना तो कसन करता म्हणून सांगल्यारी ते तुगल कसन एक मना भितर संशय आसा हा ಮತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ करता दाखोवन दित तुका म्हणून सांगून घेवन म्हणतगे कसन करता म्हणून सांगल्यारी ते रक्कडाक असेल तसल ते तंतुकून भायर येल तसल एक उज्जो दवन घ्या म्हणतगे वरलक पुरा उद्दा गाले म्हणून म्हणता तो कन करता म्हणारी रक्कडाचे हक्क पुराक एक ताका भायर पडलेलो असेल त्या मा दबरता पुरा उद्दा गावन सोडता उद्दा गाल तेन्ना पुरा ते उज्जो निवले ಶಾಂತದಲ್ಲೇ ಅಗ್ನಿ ಶಾಂತದಲ್ಲಿ ತೆದ್ನ ಅಥವಾ ಕಸನ್ ಕರ್ತಾ म्हणून सांगणारी ಹಂಗ ಕುಶೇರಿ ದಾವನ್ಗೆ ಅವನು ಹಂಗ ಪಳೆತನ ತಾಣಿಯ ಕಸನಿಯಕ ಉಜ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಡ ಬರಲೆ त्या समेत ನೀವನು ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟನ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಲ್ಲಕ ವೈ ತು ಪೂರ ಹ್ಯಾಂದಲ್ಲಿ ವೈ ಅತ ಹಂಗ ಹಂತದಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಸನ್ सांगतो म्हणून सांगून घेऊन म्हणाल तेन्ना ह्यांची संसाराज गुट्टू म्हणून सांगून घेऊन तो म्हणता कसने म्हणारी हे जगत प्रकृतीचे विकार दावन घेऊन असेल तसले परमात्म दक्का जगत्याक सर्व जगत्याक आश्रय कोण परमात्म अशें आसतना जीवात्म कसन करता म्हणून सांगल्यारी शरीर धारण करता केन्नाय अविनाशी संविधी म्हणून सांगून आत्म जीव आत्माक नाशना हे देहाक नाश अशें पुरो म्हणटना तसल ते एक जीवात्म विंगड शरीर धारण करून घेवन तगेले एक स्वाभाविक दावन सिलसिले धर्माचे अनुष्ठान केलें तेन्ना हृदय मंदिर भितर देवाक पडलें तेन्ना ताणे कसन कर्म केल्यार समेत वायट जावचेक साध्य ना त्या पक्कने वायट कोरनाशे पुरो वायट केलें तेन्ना कसन दत्ता म्हणून सांगल्यारी त्या एक विंगड उज्जनी पुरो आसले त्या पुरा कशें म्हणारी मनशान केलें जाल्यार पापकर्मके ते पापकर्माचे एक स्वल्प काण घेवन भायर दवरले पुण्य संपादन करचेक तशें आसतना स्वल्प काण घेवन ताणें दवरलें तेन्ना थंय ताणें उद्दा गावन सोडलें म्हळ्यार देवाले अनुग्रह संपादन करून ते पुरा हें केलें तेन्ना सर्व ते दूर जाल्यार समेत पाप स्वल्प वरल्यार समेत पापाचे लेश समेत वरचेक साध्य ना तशी कशी तशी आमगेल जीवन समेत दाखोवचेकोस्कर तूं कितले पुरा हांव एक दृश्टांत रुपारी रक्कुड जोडून घेवन तुका हांव दाखयलें म्हणून सांगून घेवन म्हणटा तशें आसतना ताका मना भितरी बेजारूय जाता संतोशूय जाता एक उपदेश दितली व्यक्ती एक भारी चांग स्थानार आसा म्हूण जाल्यारी आमकां मना भितर संतोश अशीच कोणकी बरें उपदेश दिता म्हूण जाल्यारी हें कसन बा हो उपदेश दिता आसा विचार चांग आसा वय जाल्यार हाण दिल्लो उपदेश हांव ग्राह्य करची की नाका असल मना भितर संदेह येवचे आरंभ जाता अशें आसतना तें तांगेले एक संवाद दत्त आसता म्हणटना ते व्याधाल वैरी पुष्पवृष्टी जावचे आरंभ जातकीर तशें म्हणटना अनेक दिव्य दावन सिलसिले विमान इत्यादी पर तागेले घेवन राबलाक आत्ताच विमान पुरा न्ही फुडले पुष्पक विमान इत्यादी पुरा तसल ते पूर विमानांनी परत तागेले घेवन राबलाकी रब्बून घेवन त्या संदर्भाचेर तो निष्ठुरक म्हणून सांगले व्याधू ताका मनोनुकूल दावन सिलसिले मनांत कसं निश्चित जाता ते रूप ताणें धारण करून घेतले की धारण करून घेवन त्या संदर्भाचेर ते धारण केल्ले पळोवन घेवन ते संयमन ब्राह्मणाक भारी आश्चर्य जाल्ले की तशें आसतना तो म्हणटा की ब्रह्मदेवाल हांव उपासक दावन आसा यौगिक दावन आशिल्लें कसन एक सिद्ध्यस हांव ते घेतिल्ले आसले तशें आसतना केन्नाय कसने म्हणून सांगल्यारी स्वविहित विहित वृत्त्या भक्त्या श्रद्ध्या भगवदाराधनेमेव धर्मः म्हणून सांगून म्हणटना आमगेले एक वर्ण आश्रमाक अनुगुण दावन घेवन केन्नाय आमी भक्तियुक्त दावन घेवन केन्नाकय आमी ताका कसने च्यूत येना तशी आमगेले ज्ञानाचे मुखांतर दावन घेवन म्हळ्यार ज्ञान संपादन करून घेवन आमी कसन एक मुक्तीक अधिकार जावचे एक प्रयत्न करतात की त्यांची धर्म दावन आसता हांव व्याध दावन एक आशय पुरो जरीची मिगेल वर्णाक हांव उचित दावन आशिल्लें जाल्यार काम केलां मिगेल वर्णाक निंद्य दावन आशिल्लें कसले खंयचें हांव काम करनी
मिगेल जीवनांत कसन साधन कोरका हांव केल्ला तशें करून घेवन हें पूर रूप धारण करचें म्हाका कारण जाल्लें अशें करून घेवन हांव एक मिगेले जिवनांत इतलें पुरा साधन करचें कारण जाल्लें म्हूण सांगून घेवन म्हणलें तेन्ना असले एक रैभ्य आनी वसूंक गेले मनांत आशिल्ले तसले संशय समाप्ती जाल्ले म्हणटना खंयचेय एक मुक्ती जावका म्हूण जरी ज्ञानवंत जावकावे तज्जोट्टू कर्मशाली व्यक्ती समेत मुक्ती जावचेक कारण जाता म्हूण सांगून घेवन हंत मुखांतर कळटा म्हणटना महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तू आमकां महात्म्य ज्ञान करचे पशी फुडें स्नेहो भक्तिरिती प्रोक्तः म्हूण सांगून घेवन आचार्य मध्व आमकां सांगता ती महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोधिकः स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया मुक्तिर्न चान्यथा म्हूण सांगून घेवन आमी केवल भक्ती मात्रदवर घेवन आमकां मुक्ती जावचे साध्य मुक्ती मेळचे साध्यस्वे ना एक ज्ञानपूर्वक जावन आशिल्ले भक्ती दवरले तेन्ना मात्र आमकां आमगेल्या जिवनांतू मोक्षाक आमी एक पांय दवरचेक मोक्षाचे वाटेर वचचेक कारण जाता म्हूण सांगून घेवन हाजे मुखांतर कळटा असली एक कथाभाग मुखांतर जावन घेवन आमकां एक योग्य जावन आशिल्ले तसले एक आमकां विचार कळटा आमी ब्राह्मण म्हूण सांगून घेवन पुरा आमकां मात्र मेळचिवे न्हय आमगेल्या आश्रमाक अनुगुण जावन घेवन अथवा ತಂಗೆಲ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣ ದಾವನ್ घेवन ತನ್ನಿ ಕಸನ ಸತ್ಕರ್ಮ करतादी ताका अनुगुण दावन घेवन तांकां मुक्त मेळचेक कारण जाता म्हूण सांगून घेवन हाजे मुखांतर कळटा अशी अश्वशरीराय कसन करता म्हणल्यार हें पुरा विचार आयकून घेवन तागेले पूत कोण म्हणल्यार स्थूल शिर म्हूण अनेक जन पूत आशिल्ले की तांचो मलगड पूत स्थूल शिर म्हूण सांगून घेवन ताका राज्य पुरा ताका दितकी आनी नैमिषारण्याक भायर सोन घेवन वतकी थंय बैसून घेवन नारायण देवाले स्तवन म्हणारी तपस्स करचेक आरंभ करता आरंभ करून घेवन देवाक स्तुती करताची अग्निशिकेक तुल्य जावन आशिल्ले तसले एक तेजस तागेले घेवन ते तेजस भितरी तागेले तो शरीर पांचभौतिक शरीर तो त्याग करतकी अशी तागेले एक जीवन तो सार्थक्य करून घेता म्हूण सांगून घेवन हाजे मुखांतर अश्वशिरारायाले विशेष दावन घेवन आमकां एक विशेष दावन घेवन आमकां कळटा मुखारी करतना महातपा उपाख्यान म्हूण सांगून घेवन हंतू येता त्या वेळार धरणी निमगीतकी हाजे भाशे फुडें अनेक काणी पुरो येता एक मणी आशिल्ली की ते मणी दुखून घेवन एकलो पुरुश उत्पन्न जालेलो की ते पुरुश उत्पन्न जालेलो तेन्ना ते श्रीहरीन ताका एक वर दिलेलो की कसले म्हळ्यार मुखारसून त्रेतायुगा भितर तुम राय दत्ता म्हूण सांगून घेवन एक वर दिलेलो की अशें आसतना तो कशें उत्पन्न जाल्लो मुखारसून त्रेतायुगांत खंयचे रितीर तो राय जाल्लो ताणें कसन चांग काम केल्लें असल पुरा प्रश्न धरणी देवी वराह देवा लग्गी निमगीत आसकी वराह देव सांगता कसन म्हळ्यार ते मणी दुखून घेवन उत्पन्न जाल्ले रायाल नामाची सुप्रभ म्हूण सांगून घेवन तो त्रेतायुगांतू उदार दानी दावन आशिल्ले राय दावन आशिल्ले की म्हणटना प्रथम सत्ययुगांतू एकलो महाबाहू म्हूण सांगून घेवन राय आशिल्ले की तशी मुखार तो त्रेतायुगांतू श्रुतकीर्ती म्हूण सांगून घेवन राय दत्तगे तो कशी म्हूण सांगणारी सर्व पराक्रम भरीत जावन अनेक राय आशिल्ले की ते रायांतू अग्रगण्य जावन आशिल्ले तसल राय की तसल ते एक श्रुतकीर्ती म्हूण सांगिल्ले रायाले पुदूची तो सुप्रभ म्हूण सांगिल्ले तसल तो एक दावन आसता तागेलें नांव कसन दत्ता म्हूण सांगणारी प्रजापाल म्हूण सांगून ताका नांव दवरतागे तो प्रजापाल एक पडी तांगेले क्षात्र धर्म म्हूण म्हणटा ती आमी ब्राह्मणांनी कशें म्हूण सांगल्यार वेदाचे केदनाय अध्ययन केले तसले केदनाय सांगता अशें अथवा शास्त्राध्ययन केले तसले केदनाय ते विचारान चिंतन करता अशें अशें केल्यार आमगेले आशिल्ले तसले विद्ये नाश जायना तेंचे क्षात्र धर्म आशिल्ले तसले व्यक्ती कशी म्हणाल्यार फुडली कालांत रायनी पुरा अरण्य वतसिले की अरण्य वच्चे खंयचे खातीर म्हणारी मृगयां गतः म्हणचे मृगांक बेटे करचेगोस्कर म्हळ्यार तांगेले एक एकाग्रता खंयचे रितीर तीक्ष्ण जावन आसता तन्नी केले तसले बाण ते तन्नी दबल तसले गुरीक वचून पावतकी ना असल पुरा पळोवचेगोस्कर तन्नी अरण्य वचून घेवन पावता आशिल्लीच तशी एक पडी अत्यंत व्हड अरण्याक थंय वचून घेवन तो प्रजापाल म्हणून रायू पावतकी पाविल तेन्ना थंय पळयतना अत्यंत हिंसे दिवचे पुरा जंतू पुरा आसके थंय पळयतना भारी व्हड अरण्य भितरी चंद आश्रम आसके तसल ते आश्रम पळोवन घेवन भारी आश्चर्य जातकी असले एक आश्रम इतले हाजे भितरी इतले सुंदर जावन आशिल्ले आश्रम खंय दुखून येयला हांगा म्हणटना थंय मुखार वता आसता तो ते पळयतना ते आश्रम कोणाले म्हूण सांगल्यार महातपा म्हूण सांगून घेवन एक ऋषिवरेण्य तशें ऋषिवरेण्याले आश्रम जावन आशिल्ले
ते ऋषिवरेण्य कशी म्हणून सांगणारी केदनाई निराहारिके कसनेच आहार स्वीकार करचे ना आहाराने स्वीकार करण्याची केदनाई त्यांनी तपस्सू करचे तांगेले आश्रमा भितर चमकल म्हणून दरी केदनाई तपस्साचेची एक आमकां करता सिरके तांकां तशें आसतना एक पडी ते रायाक कसन दत्ता म्हणणारी इतली सुंदर आश्रम आसा ते आश्रमा भितर वचा म्हूण सांगून घेवन एक इच्छी दत्ता गे इच्छी जाल्यार तेन्ना आश्रमा भितर वचका दरी भारी सुंदर वर्णना हे वराह पुराण भितर करतात थंय पळयत आसतना सर्व ते वाली इत्यादी पुरा आसा गे अत्यंत सुंदर वाली पुरा थंय लांबता आसा त्या पुरा पळयतना आकाश भितरी चंद्राला ಒಟ್ಟು आशिल्ले तसले नक्षत्र मणकेत ते पुरा दिसले गे तशीच मुखार पळयत आसतना सर्व जन ते कडेन भोंवता आसा गे ते कोण म्हळ्यार आश्रमांत आशिल्ले तसले स्त्री वर्ग ते ते कಡೆ बत्तराची त्यांनी अत्यंत सुमधुर जावन घेवन आलापयुक्त जावन घेवन संगीताचे पुरा त्यांनी सांगता आसाचे गे तशी त्यांनी कशी म्हणारी इंद्राल सभेंतू अप्सरणी पुरा कशी शोभी जावन आसतली तशी त्यांनी दिसता आसाचे गे तशीच मुखार पळयत म्हणतना भारी एक संतोषारी सज्जनांनी पुरा धैर्यारे म्हणतना सत्कर्म इत्यादी पुरा करता आसाचे गे त्या पळयतना भारी संतोष जाले की इंद्राल सभेची हांगा इत्ते पावला की म्हणून ताका मना भितर संशय दत्त गे तशीच मुखार पळयतना अत्यंत होड जावन आशिल्ले तसले स्वरान यज्ञ याग इत्यादी पुरा दत्त आसते मंत्र सांगताची तसल ते पुरा पळयत आसतना आमगेले एक तागेले मना भितर दिसता की एक पाप भरित जावन आशिल्ले एक हस्ती त्या हस्तीक निग्रह करका म्हणून एक सिंहामणकेची सर्व थंय आशिल्ले तसले गृहस्थ आश्रमदांतू एक आशिल्ले तसले वैदिक वरेण्य थंय तांकां दिसता आसाचे असल पूरा पळोवन घेवन प्रजापाल कसं करता म्हणून सांगणारी तो रायू एक उपाय करता गे उपाय करून ते आश्रमा भितर वचून पावता आश्रमा प्रवेश केले तशीची तो महातपा म्हणून सांगिल्ले ते ऋषिवरेण्याक पळयत गे ते ऋषिवरेण्य कशी म्हणारी कुशासनोपविष्ट कुश म्हणून सांगिल्ले एक दर्भेच विशेष ते दर्भासना वयरी त्यांनी वयसून आसताचे आम्ही एक जप करतना अशें बरो अनुष्ठान करतना त्यांचे आसनार बसका म्हणून सांगून म्हणटना त्यांनी वैराग्य भरित जावन घेवन ते निराहारी जावन घेवन तपस्स करतना ते आसना वयर त्यांनी बैसून आशिल्ले तसल ते एक हांक पळोवन घेवन ते ऋषिवरेण्य पळोवन घेवन महातप मुनीक पळोवन घेवन भारी एक संतोष दत्त गे संतोष जावन घेवन ते ऋषिवरेण्य पळयतनाची अनेक सूर्य ಒಟ್ಟು जावन घेवन एक मूर्ती घेतला मणकेची एक तक्क मना भितरी भास जाले की तसल ते एक महातप ऋषिवरेण्याक पळोवन घेवन मना भितरी तक्क गौरव आदर आनी पर येवचे आरंभ जाले की केदनाई सज्जनर संघ ಹೆಜ್ಜೇನು ಸವಿದಂತೆ म्हणून केदनाई सत्संग कोरका म्हणून म्हणतात कसले का म्हणारी सत्संग केले मात्र प्रयोजन कसाने काल दिवसा का म्हणले प्रयोजन नाश आम्ही कसाने करण्याची म्हणून म्हणताना सत्संग केले मात्र नमक प्रयोजन कसाने म्हणून सांगणारी सत्संग केले मात्रान आमगेलं मन सज्जनांगेल ಒಟ್ಟೂಜ आसता सज्जनांगेल ಒಟ್ಟೂಜ आमगेलं मन असल्यारी मन केदनाई कल्मशरहित जावन आसता कल्मशरहित जावन असल्यारी कशी एक कन्नडी पळयतना कन्नडींतू अनेक रितीर चिक्कोरणी असल्यारी त्या कन्नडी पळयतना तोंड पळयलें म्हणून जाल्यार आमगेल्या तोंडांतू चिक्कोल कशी दिसता की तशीच आमगेलें मन म्हणून सांगिल्लें तसलें शुद्ध ना म्हणून हरी आमकां पळयता पुरा आमकां चिक्कोलूच दिसचें आरंभ जाता चिक्कोल दिसचें आरंभ जालें तशीच आमी कसन करता ती पुरा आमी वायट काम करचें आरंभ करता ती हो ताणें अशी का वायट काम केलां हांव ताजे बशी वायट करया म्हूण सांगून घेवन आमी त्या मनशाल पांय तंडूचे आरंभ करता ती कोण उत्तम स्थान वता ताका पांय दोन तंडूचे पळयता ती तसल पूर जावचेक दुर्जनार संघात कोण जाता तेंची सज्जना संघ केले म्हणून हरी कशी एक कन्नडी आसा कन्नडींतू आमी तोंड पळयतना कन्नडी शुभ्र जावन आसा म्हणून हरी कशें आमगेलें तोंड शुभ्र जावन चंद जावन घेवन कशें आसा की तशें दिसता की तशीच आमगेलें शरीर म्हणून सांगिल्लें तसलें हंतू आमी योग्य जावन घेवन मन चांग जावन घेतलें म्हणून हरी मन शुद्ध जावन घेतलें म्हणून हरी आमगे लग्गे आशिल्लें तसलें जन पुरा आमकां चांग दिसचें आरंभ जाता ते चांग जाल्यार तेन्ना सज्जनांगेले संघ कोरका म्हणून दिसता सज्जनांगेर संघ केले म्हणून हरी आमी खंयचेची वायट काम करचेक आरंभ करनाची म्हणटना वायट काम करचें दुखून घेवन मागशे येवचेक आमी प्रयत्न करतात म्हणटना अशी सज्जनांगेले संघ कोरका म्हणून सांगून घेवन म्हणचे असल ते एक सज्जनांगेले महातपा ऋषीले एक संघ केले मात्रानची प्रजापालन रायाक मना भितरी भारी एक विशेष जावन घेवन आशिल्ले एक श्रद्धा येवचे आरंभ जावन घेवन धर्मा वयरी प्रीती येवन घेवन तो रान्ना खंयचे खातीर आयला म्हळ्यार विसरून गेल्ले की ताका
तो आईल कंचिगतिरी मृगाक मर्चिಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೋ ದರಿ ತಗಲ ಮನ ಬಿತ್ತರಕ ಸಂದತ್ತ ಮಳರಿ ಹಾವ ಮೃಗಾಕ ಮರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ನಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶಿಗೆ ಕಾಮಣ ಇಲ್ಲ ಮನಸಂಗೆ ಅವನು ಮನ ಬಿತ್ತಿರ್ತಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ತೋಕಸನ್ ಕರ್ತಾ ಮನಸಂಗ್ಲರಿ ಶುದ್ಧ ಅಂತಃಕರಣ ಮುಖಾಂತರದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ते महातपा ऋषिवर्यंगेले एक विशेष दावन घेऊन सेव करचे एक आरंभ करून घेऊन तांकां सत्कार करून घेऊन राय दावन घेऊन कसन कसन धर्मस ते सर्व ते करून घेऊन तो कसन करता म्हणून सांगलरी पवित्र दावन सिलसिले प्रश्न करता कसन प्रश्न करता म्हणून सांगलरी हे संसार अत्यंत दुःख दावन सिलसिले संसार सागर म्हणून सांगून घेऊन त्या संसार सागर भितरी एक बुडली म्हणून दिलरी एक संसार सागरात कोण घेऊन आमकां आम्ही पारद अवका म्हण सांगून घेवन इच्छी येवका म्हण जाल्यार कसन कसन कोरका हें तुमी म्हाका विशेष जावन अनुग्रह कोरका म्हण सांगून घेवन तांगेल सन्निधानांत तूं विनम्र जावन घेवन प्रार्थना करतगी तशें आसतना तसल ते एक पुरा महातपा ऋषिरगी निमगेल तेन्ना तांणी मार्गदर्शन दिवचेक आरंभ करतदी राया संसार सागरांतू कोण पूर मनुष्य सजी प्रत्येक तांणी एक ತಂಗೆಲ್ ಜೀವನಾಂತೂ ಆದ್ಯ ದಾವನ್ ಕೊರಕದಲ್ ಸಲ ವಿಚಾರಣೆ ಅಸ ಕಸನೇ म्हणून सांगलारी खंयचे कारण ಆಗದರಿ ಛೇ ಪೂರ सोडूनच कसने म्हणून सांगलारी प्रथम पूजा तशी जी होम दान ध्यान तशी जी यज्ञ रूप मुखांतर दावन घेवन विशेष दावन घेवन आम्ही परमात्माक देवूची नौके मुखांतर आमकां रक्षण करता संसार सागरांत बुडता म्हणटाना एक नौके येयली म्हणून दरी आम्ही एक पवनचे वेळार आमकां पवनचे येनी म्हणून दरी पवनचे वेळार बुडची वेळारी कोणेय एक येवन घेवन कशें आमकां रक्षण करतकी तशी संसार सागरा भितर आमी बुड्डील तेन्ना आमकां रक्षण करचें एक कोण येता म्हूण सांगल्यारी परमात्मा येवन घेवन पावता केन्ना पावता तो हें इतलें करनी म्हणून जाल्यार पावना आमी केन्नाय पूजा ध्यान दान मान तसले पुरा आमी केन्नाय यज्ञ मुखांतर केल्यार मात्र तो आमगे लग्गी येवन घेवन पावता तशें आसतना नारायण म्हूण सांगिल्लें तसलें नौका तूं धरी तागेले कृपे मुखांतर जावन घेवन मुखार तूं नरक वचका म्हूण ना कोण भक्तिपूर्वक जावन घेवन प्रणाम करतकी तागेले सर्व पाप तो परमात्मा दूर करता तशी जी विष्णुले पद प्राप्ती जावचेक आरंभ दत्ता केन्नाकय आमी केले तसले देवाल आराधना नष्टदान व्यर्थदायना म्हूण सांगून घेवन तो उपदेश दिवचेक आरंभ करता म्हणचेक 5 दिवसाक हे वराह पुराण प्रवचनाचे कार्यक्रमाक विराम दिवया फले दिवसाक तसल ते प्रजापाल एक रायाक महातपा ऋषीन खंयचे रितीर उद्धार केल्ले तशें आमकां मुखार पुरा अनेक रितीर पुरा आख्यान इत्यादी पुरा येता त्या विचारांनी पुरा आमी एक विशेष दावन घेवन चिंतन करचेक प्रारंभ करुया तशी जी हज्जी विशेष दावन घेवन आमगेल जिवनांत कसन कसन चांग विचारणी पुरा आसा त्या पुरा आमगेल जिवना भितर आमी एक पालन करतसले एक कर्तव्य करते एक विशेष दावन घेवन एक पालन करतसले एक सौभाग्य तो परमात्मा आमकां अनुग्रह करो म्हूण सांगताची 5 दिवसाचे कथा भागाक हंगा विराम करतस यस्सर्वगुण संपूर्णः सर्वदोष विवर्जितः प्रियतां प्रीत एवालं विष्णुर्मे परमसुहृत् कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः।
तना येऊ का सकाळी 9 गंटे भितर हांगा सुका ताजे खातीर एक दिनकर कामत म्हणून गेला तुमगेला नाव रिजिस्टर करका आईला कोण भाग घेता जी ताका विशेष जावन आशिल्ले एक प्रसाद त्या कार्यक्रमांत चातुर्मास समिती तर्फेन प्रसाद रुपार दिवचे एक धोती शाल कुर्ता जावंगाल आनी तट्टेचे पोट कोण भाग घेता तांकां प्रसाद रुपार दिताच कोणाक तांचो भाग घेवची इच्छा आसा त्यांनी 9 तारीखे 6 गंटे सांजे भितर तांगेलें नांव रिजिस्टर करता म्हणून विनंती करता दोनीचे हे कल्चरलांत आमी एक निर्णय घेतिल्लो आसा कोणी जेव्हा चेडूं हे कार्यक्रमांत मास्टर ऑफ सेरेमनी MC करतात नाजाल्यार ताणें प्रास्तावीक करता तांकां एक अवकाश आमी दिवं का कशें चेडवांक युवा कलाकारांक आमी संगीत की नाजाल्यार तांगेले कला तुगेले इंस्ट्रुमेंटल प्रदर्शन करचे खातीर अवकाश कशें दिता की तशीच लायक स्पीकर जावन येवका एक दैवीक कार्यक्रमांत तूं कशी उरलो का म्हळ्यार तांकां अवकाश दिवचे खातीर आयचे दिवचे अक्षया पै तीक दिला तिणें हे वेदिकेर येवन हे कार्यक्रमाचे प्रास्तावीक आनी अंतीम अंतार धन्यवाद कार्यक्रमात जबाबदार घेवंक म्हणून हांव निमगून घेता धन्यवाद. देवळाचे आडಳಿತ मंडळी आणि चातुर्मास समिती तर्फेन हांव अक्षया पै हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्यांकय तशीची ह्या कार्यक्रम नेर प्रसार पळयताशे वीक्षकांकय प्रितीन स्वागत करता. आयच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाक आमगेल ओटू आसेची कुमारी सूर्या एस शणे हानी गोशीपुरम कोच्ची दुकुनु आयिल्ल्याची BCA फायनल स्टुडंट जावन शिकतासेची हानी श्री सुरेश शणे एस आणि श्रीमती संध्या एस शणे हांगेले मालगडदुव जयप्रकाश कर्नाटिक सिंगिंग आणि श्री कुलदीप आर शणे हिंदुस्तानी क्लासिकल आणि भजन हेतू प्राप्ती केलेलं आसा. हांगे लोटू हांगेल्या भयणी शिवानी यश शणे समेत हांगा उपस्थित आसा. देवळाच्या आडಳಿತ मंडळी आणि चातुर्मास समिती तर्फेन कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत करता. हांकां साथ दिवच्याक उडपादुकुनू प्रसाद कामत हांणी आयिल्ल्याची हार्मोनियम मारी तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत. तशीची तबलारी वीर व्यंकटेश भजना मंडळींतू सेव कोरनाईल तसल्या मास्टर के प्रणव कामत आणि मास्टर वासुकी शानबाग हांणी समेत हांगा उपस्थित आसाची कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. ताळारी आतांक साथ दिता आसाची मास्टर गणपती नायक तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत. आतां हांगा चंद जावन आशिल्ले एक भजना कार्यक्रम जावचार आसा. पुरजानान त्या कार्यक्रमाचे आनंद घेवका म्हणून निमगीता आयचे कार्यक्रम आतां आमी प्रारंभ करतात. धन्यवाद.
प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा झुणु घुमवित गुंगुरवाळा ऋणु झुणु घुमवित गुंगुरवाळा बालगणपती आला माझा बालगणपती आला ऋणु झुणु घुमवित गुंगुरवाळा ऋणु झुणु घुमवित गुंगुरवाळा बाल
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते।
ಅಪ್ಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶಾನೆ ದೋಷನೆ ಅಪ್ಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶಾನೆ ದೋಷನೆ ಅಪ್ಪತಿರು ವೆಂಕಟೇಶ ದೋಷನೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ ಬಂದೆಯ ಎನ್ನಯ್ಯ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ನೋಡದೆ
गुरु जय जय पूर्ण प्रज्ञ सद्गुरु महाराज गुरु जय जय पूर्ण प्रज्ञ सद्गुरु महाराज गुरु महाराज जय 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 नारायण जय जगत्कारण जय नारायण जय जगत्कारण जय द्वैपायन रघुरामा जय नारायण जय जगत्कारण जय द्वैपायन रघुरामा जय भारतीपति मुख्य प्राणा जय भारतीपति मुख्य प्राणा जय भारतीपति मुख्य प्राणा जय मध्वनि जय बलभीमा जय नारायण जय जगत्कारण जय द्वैपायन रघुरामा यादव केशव उपेन्द्र यादव राघवेन्द्र देवेन्द्र गुरु यादव केशव उपेन्द्र यादव राघवेन्द्र देवेन्द्र गुरु माधवेन्द्र ज्ञानेन्द्र यादव माधवेन्द्र ज्ञानेन्द्र यादव उपेन्द्र राजेन्द्र कल्पतरु जय नारायण जय जगत्कारण जय द्वैपायन रघुरामा विष्णुतीर्थ सुरेन्द्र विभुदेन्द्र सहिष्णु सुमति वसुगेन्द्र यति विष्णुतीर्थ सुरेन्द्र विभुदेन्द्र सहिष्णु सुमति वसुगेन्द्र यति भुवन कोडेय वरदेन्द्र सुकृतेन्द्र भुवन कोडेय वरदेन्द्र सुकृतेन्द्र सुधीन्द्र गुरुवे यಮಗೆ ಗತಿ जय नारायण जय जगत्कारण जय द्वैपायन रघुरामा
दृश्यतीच पूर्णब्रह्म नित्यनिर्विकारा दृश्यतीच पूर्णब्रह्म नित्यनिर्विकारा दृश्यतीच पूर्णब्रह्म नित्यनिर्विकारा अम्बुजादलनयन मुनिमानसा विहारा दृश्यतीच पूर्णब्रह्म नित्यनिर्विकारा अम्बुजादलनयन मुनिमानसा विहारा घडी घडी तुझे चरण आठवती घडी घडी तुझे चरण आठवती रामा तुझे चरण आठवती सर्वसाक्षी सर्वोत्तमा सर्वगुरुरूप सर्वसाक्षी सर्वोत्तमा सर्वगुरुरूप सर्वसाक्षी सर्वोत्तमा सर्वगुरुरूप प्रेमचित्ता सौख्य सिंधु प्रेमचित्ता सौख्य सिंधु दशरथ कुलदीपा घडी घडी तुझे चरण आठवती घडी घडी तुझे चरण आठवती घडी घडी तुझे चरण आठवती मा सदा सव्रातनाथ तुझ एक पाही मा सदा सव्रातनाथ तुझ एक पाही मा सदा सव्रातनाथ तुझ एक पाही केशवा म्हणे करी कृपा शरण पाही केशवा म्हणे करी कृपा शरण पाही घडी घडी तुझे चरण आठवती 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 रामा तुझे चरण आठवती गमनी शयनी शयनी गमनी चंद्र तुझा घडी घडी तुझे चरण आठवती घडी घडी तुझे चरण आठवती घडी घडी तुझे चरण तुझे चरण आठवती रामा
बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे
याजसाठी केला होता अट्टहास 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 याजसाठी केला होता
थकविल्या थकविल्या गवळणी हरी थकविल्या गवळणी हरी थकविल्या गवळणी थकविल्या 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 गवळणी थकविल्या 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 गवळणी थकविल्या गवळणी हरी थकविल्या गवळणी थकविल्या थकविल्या हो थकविल्या गवळणी हरी रे थकविल्या गवळणी हरी रे थकविल्या गवळणी तुझा पाया पडलो तुझा पाया पडला थकविल्या 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 हो थकविल्या गवळणी हरी रे थकविल्या गवळणी हरी रे थकविल्या गवळणी थकविल्या 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 गवळणी थकविल्या 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 गवळणी थकविल्या 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 गवळणी थकविल्या गवळणी हरी रे थकविल्या गवळणी जो रे माधव जी जो रे माधव जी जो रे माधव जी जो
तुके ऐकोनी देव बोले हासुनी सूर्या दंडवत करा कर जोडोनी नामा म्हणे 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 सारंग पाणी गवळ्या धन्य तुझी करणी एक एक संगतीने मराठी कानडी कोकणी गुजराती आणि मुसलमानी एक संगतीने मराठी कानडी कोकणी गुजराती आणि मुसलमान ऐसा पाचगणी ओठ कविया गवळणी हरी रे कविया गवळणी हरी रे कविया गवळणी ठकविल्या 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 गवळणी ठकविल्या 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 गवळणी ठकविल्या 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 गवळणी ठकविल्या गवळणी हरी रे ठकविल्या गवळणी हरी रे ठकविल्या गवळणी ठकविल्या गवळणी ठकविल्या गवळणी नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नर्तन प्रिये तू नर्तन प्रिये तू नारायणी नर्तन प्रिये तू नारायणी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामी कीर्तन प्रार्थना करता कुलस्वामी नर्तन प्रिये तू नारायणी
चंद जावन आशिल्ल्या भजना कार्यक्रम कुमारी सूर्या यशणे हांणी दिल्लेलो आसाची आतां वेदमूर्ती चंद्रकांत भटमाम वेंकटरमण देवस्थानाचे प्रधान आचार्य जावन आशिल्ले अर्चक जावन आशिल्ले हांणी वेदिकेर येवन आर्टिस्टांक सन्मान कोरता म्हण हांव निमगून घेता. कुमारी सूर्या यशणे आणि हांगेल भयणी कुमारी शिवानी यशणे आयची कार्यक्रम चंद जावन प्रस्तुत केलेला का देवळाच्या आडಳಿತ मंडळी आणि चातुर्मास समिती तर्फेन तुमकां हृदयपूर्वक धन्यवाद. तशीची हार्मोनियमारी आज साथ दिलेल्या उडुपा दुखून आयल तसल्या मास्टर प्रसाद कामत तुमकां हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद. तबलारी साथ दिलेले मास्टर के प्रणव कामत आणि मास्टर वासुकी शानबाग तुमकां हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद. तशीची ताळार साथ दिलेले मास्टर गणपती नायक तुमकां हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद. धन्यवाद भटमाम. तशीची भाई श्वेता कामत हांगेले कार्यक्रम जेवचे आसा तशी पुरजनांनी हांगा येवन हांगा येवच्या आर्टिस्टांक प्रेरण करका येवन तुमी एनकरेज करका म्हणून निमगून घेता. घरान तूं बसून भजन आयकुचे खुशी जाता मात्र हांगा हे पवित्र जावन आशिल्ल्या एक स्थानांत येवन देवाल्या सानिध्यांत तशीच स्वाम्याल उपस्थितीन तूं भजन आयकुचे आनंद विंगड तशें जावन पुरजनांनी साथ दिशिल्ल्यांनी हांगा येवन मुखत बेसून भजन आयकुका म्हणून हांव निमगून घेता. तशीच अखेर जावन भैरवी सांगून आयची कार्यक्रम हांगा आमी समाप्त करता. धन्यवाद.